गोयच्या धरणांनी फावो ते प्रमाण उदक आसा जे 50 ते 60 दीस गोयच्या लोकांची तान भागोवपाक शकता अशें उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांचें म्हणणें आसा। गोंयांत उदकाचें संवर्धन तशेंच वॉटर हार्वेस्टिंग सारकिल्यो योजना हाडटले अशें ताचें म्हणणें आसा। गोंयांत पावस आठवडोभर फुडें गेल्ल्या विशयाचेर मंत्र्यान गोंयकारांक धीर दिला। कारण आयचे घडयेक पयलें जर जायत जाल्यार मॉन्सून जो आसा पळय न्ही तो एक्सटेंडेड जावंक ना, म्हणजे समर एक्सटेंड जाल्लो आसा। आज जवळ जवळ 14 तारीख आसा, अजून पावस पडूंक ना। आतां हे मुखार आज पेपराचेर पळयता हांव कितें पण लोकांनी हें जावचें न्ही, कितें अपसेट जावचें न्ही। धरणाक आमचे कडेन तशें सादारणशें 50 ते 60 दिसां खातीर 50 दिसां खातीर तरी आसाच उदकाची पुरवण आसा। इतलेंच कितें तें मॅनेजमेंट साळावलें उदक आसा, आमचें अनगोण्या उदक आसा आनी तिळारीचें आमठाण्याक उदक आसा। आमठाण्यात धरणा भितर जें उदक आसा तें सादारणशें 30 ते 40 दीस पावूंक शकता आनी ताजो कंटिन्युअस आमकां सप्लाय तुळारीची मेळूंक शकता। त्यामुळे आज जरी एक एजन्सीन जरी अनावन्स केल्लें आसा की 6 जुलय पर्यंत पावस एक्सटेंड जाता अशें न्ही, खंयी सुद्दां पावसाचे दडी पडले जर जायत दडकी म्हणटात ते पडले जर जायत जाल्यार तें उदक धरणा येतलें आनी आमकां आनीक परत सपोर्ट मेळटलो। वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या गोश्टींचे से आमचे सगळ्यांचे दोळे वळले म्हटल्यार जाता। म्हणजे बारीक जनता सुद्दां आसा पळय न्ही, तांकांय बी जाणीव जाली की उदकाचें म्हत्व कितें आसा म्हणजे तें उदकाचें मॅनेजमेंट कशें करपाक जाय। आसा म्हटलें विश्वजान गोगो अशें म्हणपाक जायना। आमी उदकाचें मॅनेजमेंट करपा संबंदी आमी गोंयकारांक एक संवय लावची पडटली। वॉटर कन्जर्वेशन करपा संबंदी आमी नवीन नवीन योजना घेवच्यो पडटल्यो। वॉटर हार्वेस्टिंगा संबंदी आमी योजना घेवच्यो।